4-5 दीस आवय कडल्यान शेणला आसुये. उपाशी पोटार तान्हेल्ले भियल्ले अशे 1-2 म्हयन्याचे बिबट्याचे पील दिवचले नारव्यार सापडले. एका सायडीक चिऱ्याची खण जाल्यार दुसऱ्या वटेन सप्तकोटेश्वराचें देवूळ. जाम जावन थंयच्या झाडां झुडपांत बशिल्ले थंयच्या पोस्टमॅनान पळयलें. कॉल येताच अमृत सिंग आनी ताची टीम थंय पावली आनी ताका रेस्क्यू केलें. ते सारखे गांवांत पावला ते एक तर उदकाचे देगेक म्हणून ते पाणीक लागून तरी मे बी येयला आसतलो. आता खंय बोंडला शिफ्ट करता ऑलरेडी तेका आनीक काय आनी दुसरे कडेन सोर्स अशें कांय ना. सगळ्यान पयलीं तेका सामकें ते डिहायड्रेट जाल्ले सो कांयच तेज्या पोटान कांयच नासलें आनी ते तेका हें सुद्दां करपाक ताकत नासली. ते चोडोन त्या जाग्या वयल्यान फक्त लोकांच्या आवाजाक लागून फक्त चोडोन मागीर वयर जिवीन बसला वचून ते तेज्या पयलीं ते सकयलूच आसले. ताका रेस्क्यू करून दिवचले दोतोर स्नेहा खांबलाच्या क्लिनिकान ताचेर उपचार करून ताका राना खात्याच्या स्वाधीन केला. दोतोर सांगता ते प्रमाण पील सामके जाम असले. And she was in very bad condition, emaciated, dehydrated. So when she came here at around 8 o'clock, we gave her DNS, electrolyte, and her body temperature was very low. So we managed to bring her temperature back to normal, and now she is stable. कितले दीस साधारण ते उपाशी असले अशें? Based on her body condition, she must be 4-5 days without any food or water. Plus she was in a lot of stress also because the area where she was found, it was a village area. So because of people interference and all, I think she must have got a lot of stress also. So that also made her body condition weak. बिबट्याच्या पिलाक जंगलान परत सोडप शक्य ना. आवय खंय आसा ते खबर ना. सध्या बोंडला शिवाय त्या पिलाक घर ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.